काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां सध्या येवकार सध्या आमी आसा वाळपय जंय जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्रान आसा हांगा गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान जे बैल बांदून दवरिल्ले तांकां हांगा हाडिल्ले आसा. ह्या केंद्राचे अध्यक्ष जावन आसा हनुमंत परब जे पिटिशनर आशिल्ले उच्च न्यायालयान जेणी याचिका घातली आनी जाका लागून सध्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्स संकश्टान आयला आणि बीफ इटींग लोकांकूय मदीं त्रास जाले. ह्या सगळ्या विशयाचेर आमी तांचे कडेन आतां उलयतले. एक मूळ मुद्दो येता की तुमी कोण डिसायड करपी की लोकांनी कितें खावचें काय ना खावचें म्हणून? आमी न्ही, लोकांक स्वतंत्र आसा, प्रत्येक मनीस आपणाक जाय ते खावं शकता. पूण आमचो मुद्दो आसलो बाय बर्थ मनीस हो हर्बिवरस आसा, नॉट कार्निवरस. आनी त्या हितूर आमी लोकां भितर अवेरनेस करपाक एक आमचो मुवमेंट चालू आसा की बी वेजिटेरियन. आनी शाकाहारी जाल्या नंतर मनशाच्या आरोग्याक खूब फायदेशीर आसा. त्या खातीर अवॉयड बीफ जे कितें आसा तें खावचें बंद करचें लोकांनी आपल्या आरोग्याच्या दृश्टीन. पण हे अशे तरेन की अकस्मात एक दीस तुमी सांगता की बीफ बंद, आमी सांगूंक ना बीफ बंद म्हणून. आमी फक्त गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान जे अंडर एज जे कॅटल्स असले मारपाक हाडले ताका आमी प्रोटेस्ट केल्लो आनी त्याच्या संदर्भात आमी तक्रार दवरलेली पुलीस स्टेशनार. पूण ताजेर सरकारान 3 दीस कांयच करूंक ना, तेंचेर कांयच इम्प्रुवमेंट ना. तेंच्यांनी जे रेस्क्यू करपाचो आमचो हें आसलो तांकां, कित्याक आमी गेली 6 वर्सां काम करता आनी सरकारान 3 दीस जेन्ना कांयच एक्शन घेवंक ना तेन्ना आमकां हायकोर्टाक वचचें पडलें. जेन्ना हो विशय सुरू जालो पळय तेन्ना अंडर एज कॅटला बद्दल सुरू जालो आनी तुमच्या विशया प्रमाणे मता प्रमाणे 12 वर्सां च्या सकयल कॅटलाक मारप ना म्हणून आनी वयल्या मारल्या जाता. पूण ताका कंडिशन्स आसा ती एज पर ते अनइकॉनॉमिकली वायबल असलो जाल्यार ताका मारूं शकना अशें. म्हणजे युजली तुमचो ओपोज ना की स्लॉटरिंग करपाक ओपोज ना? स्लॉटरिंग करपाक ओपोज आसा. सबंद गोंयभर स्लॉटरिंग बंद जावप ह्याच उद्देशान आमी 2008 सुद्धा एक जनहित याचिका ऑनरेबल हायकोर्टान दाखल केल्ली. पण आता तुवें म्हटलें की अंडर एज आशिल्ल्या हांकां मारूं जायना आनी ओवर एज आशिल्ल्यांक तो निर्णय गव्हर्मेंटान घेवप, कित्याक मीट कॉम्प्लेक्स हो गव्हर्मेंटाचो आसा. आमी फक्त जे इलिगॅलिटीज ज्यो कितें घडल्यो त्योच हाडपाचो आमी प्रयत्न केलो लोकां समोर आनी ऑनरेबल हायकोर्टा समोर आमी ते मांडले. म्हणजे मीट कॉम्प्लेक्सान मारप खंयची जनावरां तुमच्या ते गव्हर्मेंटान डिसायड करप. सध्या तुमी पिटिशनर आसा, सो तुमच्या पिटिशना प्रमाणे मीट कॉम्प्लेक्सान कसली गोरवां मारपाची? आमी ताजेर कांयच म्हणना आनी आमी आज पर्यंत ताजेर कांय म्हणूंक ना. आमी फक्त आमचो विशय आसा इलिगॅलिटी जे रिगार्डींग जे कॅटल्स चलताली, अंडर एज मारताली आनी ते बंद जावचें, इतलोच आमचो विशय सुरवातीक आसलो. आनी सुरवेक जो विशय जेन्ना सुरू जालो तेन्ना काव स्लॉटरिंग म्हणटाले, म्हणजे काव गोमाता म्हणटाले तुमी. तुमी बैलांकूय मारपाक तुमी ऑपोजिशन? काव इन्क्लूड्स इज अ फॅमिली ऑफ काव. काव बैल आयलो, पाडो आयलो, सगळी इट इज अ फॅमिली ऑफ काव. काव मिन्स डेफिनेशन कावचे अशें आसा, इट इज अ फॅमिली ऑफ काव. मागीर बैल आयलो, पाडो आयलो, वासरू आयलो, सगळे आयले. म्हणजे कंप्लीट वंशाचेच कोणाक हात लावप ना? आमची ही मागणी ती आसा आनी आमी ती गव्हर्मेंटा कडेन 5 एप्रिलाक मेमोरंडम व्हरून सगळे संघटना मेळोन आमी ऑनरेबल सीएमाक मेळोन आमी ती दिल्ली आसा की गोंयान गोवंश हत्या बंदी कायदो हाडा म्हणून. पण जेन्ना आतां एप्रील म्हयन्यान बोवाळ जालो पळय तेन्ना सडनली तुमी एक ग्रूप केलो आनी वचून मीट कॉम्प्लेक्सान थंय सांगलें की तुमी करता तें इलिगल, बंद करा. ना ग्रूप करूंक ना, तो चुकीचो मेसेज आसा. आमकां जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें बाय टेलिफोनीक, मागीर आमचे कार्यकर्ता आसले तांकां आमी म्हटलें पयलीं जर हें आसा अंडर एज हाडल्या मारपाक जाल्यार तुमी कंप्लेन लॉन्च करा. सो पयली 18 तारीख कंप्लेन लॉन्च जाली खंय फोंडा पुलीस स्टेशनार. आनी त्या नंतर हांव दुसरे दिसा गेलो व्हेरीफाय करपाक, तेन्ना कोण नासले आमच्या बाकीच्या कार्यकर्त्यांक. आमी फक्त कल्पना दिल्ली. हांव पळोवपाक गेलो, पळयल्या नंतर आमी सगळे मुवमेंट स्टार्ट केलो. एक्झॅक्ट कितें जालें ते दिसा? त्या दिसा आमी पळयल्या नंतर आमकां लक्षान आयलें की थंयसर अंडर एज कॅटल्स बारीक बारीक पाडे आसात ते मारपाक हाडल्या. सो इमिजिएटली हांवें डॉक्टराक जो आसलो थंय GMCचो ताका कॉल केलो आनी ताका विचारलें. तो नासलो थंय. फोन कॉन्टॅक्ट केलो. तूं म्हटलें यो आमी हांगा आयिल्ले आसा, हें कितें चल्लां तें आमकां जाणून घेवंक जाय. आनी त्या वेळार पुलीसमॅन आसलो, कित्याक आदले दिसा आमी कंप्लेन दिल्ली. पुलिसाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑलरेडी इन GMC आसलो. सो तो आसतनाच आमी ताका विचारलें तर तो म्हणपाक चूक जाली आपल्या कडल्यान, आपूण ही नकळत दिल्या. म्हटलें ही चूक ऑफेन्स आसा, आमी कंप्लेन फायल करता म्हणून इमिजिएटली हांवें PIक फोन केलो. पुलिसाची टीम आयली आनी प्रेसाक आपयलें आनी तांकां सगळ्यो गोश्टी सांगल्यो. वेगवेगळे कायदे आसा. एका कायद्या प्रमाणे गोरू 3 म्हयन्या वयर जाले की ते अंडर एज उरना. तुम्ही म्हणटा 12 वर्सां जाली की अंडर एज. तसो कायदोच ना आनी तशें हें ना. अंडर एज अशें 3 म्हयन्या वयले अलाव बी आसा ही सगळी फट दिशाभूल करपाच्यो गोश्टी.
तसो कायदो ना म्हणून हेच गोष्टी आमी ऑनरेबल आमचे जे वकील आसा आमचे एडवोकेट कंटक यांच्यानी हे विषय सगळे हायकोर्टा समोर मांडले न्ही. हे मिसगायड करताले. गव्हर्नमेंट सुद्धा अजून ऑफिसर आसा तांकां खबर ना, नॉलेज ना. दे आर हॅव्हिंग लॅक ऑफ नॉलेज अबाउट द वेटनरी लॉज जे कितें चलता. आतां गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान जेन्ना हें सुरू जालें, बोवाळ सुरू जालो आनी तुमी खुबश्यो उक्ताड्यार हाडल्यो गजाली. अकॉर्डिंग टू यू दे आर इलिगॅलिटीज. ह्यो इलिगॅलिटीज करतालो कोण तुमच्या मता प्रमाणे? करतालो म्हणजे हे सगळे फिक्सिंग ही चेन आसा न्ही. हाजे जे बुच आसा मीट ट्रेडर्स तो गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आमी जेन्ना थंय गेले पळयले जाल्यार सगळे ते कोणी कब्जो आसलो सगळो गोवा भायले कर्नाटका आसात, हैदराबाद, बाकीचे जे आसा बेळगांवचे लागचे सगळे लोक थंयचे तेंच्यांनी मीट ट्रेडर्सांनी कब्जा केल्लो आसलो आनी आउटसायड गोवन्स हे थंय दादागिरी तांची. डॉक्टर सुद्दां तो म्हणटालो आपूण भियालो सामको एकदम ते दादागिरी करता तशें. म्हणल्यार तूं कंप्लेन फायल करपाची त्या वेळार. पण हे सगळे ते लोक करता आनी आमचे गोंयचे वेटनरी ऑफिसर ताका सामील आसा. फक्त वेटरनरी ऑफिसर म्हणसर हो विशय सोंपता काय ताचे वयरूय आसा? आसूं शकता. तोच तर चौकशीचो विशय आसा. आमी मागणी करता सरकारान ते करची, चौकशी करची, सत्य कितें आहा तें हाडचें जनते समोर. तुमी सुबोध कंटकाचें नांव घेतलें. ही इज युअर लॉयर. हय. तो कांय म्हयन्या पयलीं गव्हर्मेंटाचो लॉयर आशिल्लो. तेन्ना हें अशेंच चलतालें. सो हाऊ डू यू डिफेंड युअर स्टँड की जो मनीस अदरवायज गव्हर्मेंटाक डिफेंड करतालो तो सडनली तुमच्या वटेन आयलो? न्ही, ते एनिमल लवर्स आनी ते आमच्या केंद्राशी किंवा आमचे ते मेंबर्स गेली 6-7 वर्सां आमी तांचो सल्लो घेतात आनी ते आमचे एनिमल लवर्स म्हणून ह्या केंद्राशी एफिलिएटेड आसा 6 वर्सां पासून. फाटल्या 6-7 वर्सां जेन्ना हांगा बोवाळ चलतालो तेन्ना तांकां लक्ष येवना. ते हांगा प्रत्यक्ष आयले बी. आनी कोण मनीस सांगना ते सुद्दां एजी सुद्दां आसतना ते स्वता आयल्या. हे गो केंद्राच्या उद्घाटनाक सुद्दां ते आसा. एजी जेन्ना आशिल्लो तेन्ना गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान ह्यो गजाली चलताल्यो काय ह्यो फक्त भाजपा सरकार येवन सुरू जाल्या? तो चलताले काय ना आमकां पयलीं दुबाव आसलो फाटल्या 2 वर्सांक की हें करता. पूण पयलीं चलताल्यो काय ना हेचेर हांव आतां सांगूं शकना. पूण ज्या वेळार आमकां हे लक्षांत आयलें तेन्ना आमी इमिजिएटली एक्शन स्टार्ट केली. पूण एक दुबाव आसा की हो सेम मनीस जेन्ना गव्हर्मेंटाक डिफेंड करतालो तेन्ना ताणें ह्यो गजाली जाग्यार घालपाक कित्याक हें करूं ना? तो वेगळो विशय. तातूंत कितें येतना न्ही. तो जेन्ना लॉयर इज लॉयर वेदर इट इज गव्हर्मेंट ऑर हे ते आसलो त्या वेळार जावना त्यो गोश्टी न्ही. आतां आमकां एनिमल लवर म्हणून ते आसा न्ही आमचे रिप्रेझेंट करता न्ही. हाऊ मच यू आर पेयींग हिम? ना ते आमी कांयच तांकां फीज दिना. आमी हॅप्पी आसा कित्याक अशे मनीस गो भक्त जे विलिंगली कोर्टान गायीच्या रक्षणा खातीर गोमातेच्या रक्षणा खातीर फुडें येवन करता त्यांची देख घेऊन बाकीच्या वकिलांनी ह्या मुवमेंटान येवचे अशी आमची गोयच्या आमी वकिलांक सुद्दां विनंती करतात. जेन्ना गोवा मीट कॉम्प्लेक्स हो सगळो प्रकार जालो पळय तेन्ना एक पॉलिटिकल कन्फ्युजन तयार जालें. ही वॉज एजी ऑफ अ काँग्रेस गव्हर्मेंट. यू आर ऑफिस बेरर ऑफ बीजेपी. आय एम नॉट ऑफिस बेरर. नो. पर्ये मंडळाचो यू आर सेक्रेटरी. आनी आय वॉज 6 years बॅक. आतां तर हांव पार्टीचो कार्यकर्ता म्हणून आसा आनी हालींच नॉर्थ गोवा स्पोक्समॅन म्हणून जबाबदारी दिल्ली. नॉर्थ गोवा स्पोक्समॅन म्हणसर जालो तूं. सो हे जेन्ना एंटायर गजाल जाली पळय न्ही तेन्ना तुजें पॉलिटिकल इन्क्लिनेशन आसतना तुमी सीएमाक वचून मनोहर पर्रीकर सीएम आसतना ताका वचून कित्याक ह्यो गजाली सांगूना की तुमी सॉर्ट आवट करा ह्यो गजाली? न्ही पळया मनोहर पर्रीकराक प्रत्येक वेळा मेळप हे सगळ्यांक शक्य ना. आमकांय बी कार्यकर्त्यांक तो एक कार्यकर्त्याचो गोंयच्या कार्यकर्त्यांचो एक मोठो हें आसा कित्याक चिंता आसा प्रत्येकाक. कार्यकर्तोच मेळोवंक शकना जेन्ना गरज पडटा. ह्यो इमर्जन्सीन अश्यो जाल्यो जेन्ना आमी कंप्लेन फायल केली. इट इज अ गव्हर्मेंट न्ही डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट तांच्याच कडेन आसा. खंयचे फोंडा पुलिशेन आमी केस फायल केली. सो तांकां कम्युनिकेशन जावन कितें नेक्स्ट डे प्रेसाक आयले पेपरार आयले म्हणटून तेंच्यांनी सगळ्यो गोश्टी तांकां कळ्ळ्या आसूं येता. आमी मेळोंक ना तांकां. पण कित्याक मेळना? तुजे जेन्ना पक्षाचो स्वताचो मुख्यमंत्री म्हणटा. तुमकां सांगलें न्ही अपॉयंटमेंटूच मेळना न्ही. कार्यकर्त्याक अपॉयंटमेंट ना जनतेक मेळटा. तूं जनता म्हणून वचपाचो थंय? जनता म्हणून आमी जो विशय पयलीं घेवन गेले आमी मेमोरंडमूय दिले पूण आमकां सीएमान अजून तसो टायमूच दिवंक ना. आमचे ट्रस्टाचे सगळे लोक त्या खातीर बेजार आसा माननीय मुख्यमंत्र्यांचेर की आमच्यो कांय समस्या आहा त्यो जाणून घेयनात ते. आमी पत्र वेव्हार खूब केल्लो आसा. आमचे रामचंद्र जोशी बाबा आसा ते 3-3 म्हयन्यांक आतां सीएम जाल्ल्याक तांकां पत्र बरयता कांय उत्तर ना. सो तुमी तांचेरूय बेजार आसा. सगळे बेजार आसा. गो भक्त सगळे बेजार आसा. सीएम आमकांच मेळना. मदीं जेन्ना ते गेले मीट ट्रेडर्स गेले तांकां मेळ्ळे म्हणून आमकां दुसरे दिसा परत आमकां फोनी सीएम तुमकां कित्याक मेळना तांकां कित्याक मेळटा काय म्हणून. पण कितें आसूं शकता कारण हाजे फाटलें?
मे बी ते बिझी असता म्हणून असू शकता, पण ते गोप्रेमी असा हे नक्की. हय ते कळटा, कारण तुमचो जो ट्रस्ट आसा पळय न्ही तेजे एडवायझर ते, आणि तुमच्या ट्रस्टान अगेन्स्ट स्टेट गव्हर्मेंट पिटिशन घातला. सो हें जेन्ना पिटिशन घालता तुमी पर्रीकराक विचारलेलें एज एन एडवायझर? एडवायझर फॉर ट्रस्ट असले ते पूण ते तांकां वेळ मेळनासलो केन्ना हांगा पावोकूं ना ते, आनी तेंच्यांनी तेन्ना पयलींच रिजायन जाल्ले ते, हांगा पावोकूच ना. आनी विचार तुमकां सांगलें न्ही, आमकां एज अ कार्यकर्ता म्हणून आमकां केन्ना अपॉयंटमेंट नासता. पर्रीकर ट्रस्टाक कितले रिलेटेड आशिल्ले, म्हणजे कितले फावटी ते येताले हांगा? तुमकां सांगलें न्ही, हांगा ते पावोकूच ना. ह्या जाग्यार आमच्या केंद्रान आमी कितें करता, एक्टिविटीज कश्यो आसा हे केन्ना ते पावोकूच ना. एक विशय आसा आतां की जेन्ना बैल जाणटो जाता तो अनइकॉनॉमिकल जाता तेन्ना ताका स्लॉटर करपाचो न्ही अशें दिसता तुमकां? हय, करपूच न्ही. म्हणून आमी हालीं माननीय मुख्यमंत्र्यांक तेन्ना हांगा जे कोपाड्डे आयिल्ले तेजे कामधेनूची योजनेचो प्रारंभ केल्लो त्या वेळार आमचो बरोच वेळ तेंच्या कडेन चर्चा जाली. मागीर तेंच्यांनी एक हें काडलें, म्हणजे एक गूड सजेशन गिवन बाय ऑनरेबल सीएम की अशें हेंच्या खातीर आमी आश्रम करूया, वृद्धाश्रम. आमी तांकां आमकां हेंच अपेक्षीत आसलें आनी ते तेंच्यांनी त्या वेळार संकल्पना मांडली. आमी ताका एप्रिसिएट केलें, पूण आजून ताका हें जावंक ना, अंमलबजावणी जावंक ना. आज गव्हर्मेंटान तें करचें. खंयचे जे शेतकऱ्याचो जर बैल गाय जर समजा हे जाली, जाणटी जाली जाल्यार सरकारच्या अशा आश्रमान हाडून तांकां दवरप टील डेथ. आमी हांगा तेंच करता. जर हें आसलें जाल्यार आमी अंतीम क्रिया करता, वेवस्थीत तेंची अंतीम क्रिया करून खड्डो मारून तांकां थंय फुलां घालून हें करता, अशें आमी केल्लेल्यो आसा सगळें. जीएमसी गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान ह्यो सगळ्यो भानगडी चलता म्हण तुमकां केन्ना नोट जाल्यो? न्ही, तुमकां सांगलें 17 तारखेक आमकां जेन्ना कळ्ळें न्ही, आमचे कार्यकर्ते थंय फोंडासून आमकां फोन आयलो. आमचें आतां कितें गोवंश रक्षा म्हणून जी आमी सुरू केल्लें अभियान, तितून आमचें आतां खूब नेटवर्क वाडोवप हो एक मुख्य आसलो. लोकां मदीं जागृती हाडप, हें जें चल्लां हें आमच्या धर्माचेर संस्कृतीचेर मोठो घालो आसा, आनी ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी जागे जावप, आनी ह्या खातीर हें अभियान आमी सुरू केल्लें. आनी तितूंतल्यान नेटवर्क वाडला. आयज आमचे 11 तालुक्यांनी सगळे कडेन आमच्यो कमिटीज आसा, सगळे कार्यकर्ते आसा जे गोभक्त आसा, ते आमी तांकां जे कितें विशय आसा ते सगळो तेंच्या कडेन गेल्या 6 म्हयन्यांक दवरलो.